जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वार्टर्स पीपीपी तत्वाचेर बांदपाक घेतले। हे खातीर केंद्राच्या NBCC कडेन कबलात केल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच सगळ्या सरकारी बिल्डिंगांचे पाखे दुरुस्त करतले अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। सरकारी बिल्डिंगांच्या पुनर्बांधणी खातीर नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशना वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या। जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो KTC बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वार्टर्स पीपीपी तत्वाचेर बांदतले। सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वार्टर्स जे सरकाराचे आसात ते आमकां मेळटले, वयले जे आसतले ते तांचे अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। National Buildings Construction Corporation India Limited and redevelopment of the 7 projects of the state of Goa on a PPP basis. One, redevelopment of Junta House. Second, redevelopment of the Circuit House, Altino. Third one, construction of the Prashasan Stambh administrative building at Simple, Kadamba Plaza. This is a new project. Redevelopment of the government quarters at the Santinez, plot 1. Redevelopment of the government quarters Santinez, plot 2. Redevelopment of the government garage, Ponji, and the redevelopment of the KTC bus stand at Vasco. They all together 7 projects आम्ही NBCC च्या वतीन घेतात आणि हे पुराय जे आसा पळय PPP बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता। हे प्रोजेक्ट रिडेव्हलपमेंटाक दिता आसतना आमकां गव्हर्मेंट प्रशासन स्तंभ ही पूर्ण बिल्डिंग ती बांदून 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली। सर्किट हाऊस जो आसा तो पूर्ण बिल्डिंग बांदून ती 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली। रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हे अप्रॉक्सिमेटली 70-30 हाच्या बेसिसाचेर वेरियस प्रोजेक्टाचे डिस्कशन ते प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान तांच्या बरोबर सांगितले। नेक्स्ट इज एन expenditure sanction for the roofing work of all the government buildings. For Patte Koti of PWD Minister Sana Pausa Pedi, सगळे various government buildings त्यांचे roof रिपेअर झाली। ही सगळी roof जी आसा ती नवीन करपा खातीर ऑलरेडी घेतल्या। नवीन PWD मिनिस्टर फॉलो अप करता। 15 वर्सां सगळ्यो सरकारी गाडयो स्क्रॅप करता। केंद्राची येवजण आणि तांचे इन्सेंटिव्ह मेळोवपा खातीर ह्यो गाडयो स्क्रॅप करता। मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेत बदल केला, हातून नोडल एजन्सी आणि ट्रेनिंग पार्टनरचो आस्पाव केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। स्क्रॅपिंग ऑफ ऑल द गव्हर्नमेंट व्हेकल्स ओल्डर देन 15 years to the vehicle scrapping facilities RVSF establishment in the state by availing the incentives under the part 6A of the SASCI scheme 25-26. Government of India scheme जी आसा ती अवेल करपा खातीर 15 वर्सां वयर जाल्ले सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो व्हेकल जी RVSF च्या अंडर गोंयांत एस्टाब्लिश केला ताका ह्यो व्हेकल दिवपाचे डिसिजन पयलीं मेला घेताले सगळे घेतले पयले परत ओके तर डायरेक्ट डिसिजन घेवन आमी ताचो रेट ठरयला 15 yearsची आनी गव्हर्मेंटान कितें जालां गोंयांत फक्त एकट्यानूच एस्टाब्लिश केला आनी ताका जर तो बिजनेस मेळना आमकां रन जावप बरें कठीण आसा। दुसरी गजाल आम्ही जर फास्ट ट्रॅक केले तर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा आमकां वयल्यान इन्सेंटिव्ह मेळटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान ते इन्सेंटिव्ह जर घेवपाक जाय आसत जाल्यार आमकां फास्ट प्रोसेस करप हो गरजेचो आशिल्लो सो दॅट आमी प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हे सरकारी जमनीत बांधता तेन्ना लोकांनी ह्या प्रकल्पांक विरोध करचो न्ही। हे प्रकल्प आयले जाल्यार थळव्यांक नोकरेची संद मेळटली म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो। प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हो गव्हर्मेंटाच्या जागेत बांधता ही गव्हर्मेंटाची जायगा त्या खातीर माझी सगळ्या जाणां विरोध करता तांकां माझी सांगणें आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो। थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर देन थाउजंड्स एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पयलीं त्या थंयच्याच लोकल लोकांक मेळटले। थंयसर जे बिजनेसीस सुरू जातले तेजो बेनिफीट फाल्यां सकाळीं म्हणजे कोण तरी टॅक्सी आसतली कोणाक तरी डायरेक्टली शॉप्स आसतले बाकीचे कितें ह्या सगळ्याच थंयसर लोकांक मेळटले। ती विरोध करपाची मनोवृत्ती ही लोकांनी सायडीक घेवन ह्या प्रोजेक्टाक सहकार्य। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।